हाच्या निमित्तान जी हानी जिवीत हानी आणि डिझास्टर आपल्या वेगवेगळी घरां ह्या सगळ्यांचे कॉम्पेन्सेशन दिवपा खातीर दिवचले तालुक्यांतल्या कॉम्पेन्सेशन दिवपाच्या तांकां मेजर कॉम्पेन्सेशन आशिल्लें 1 लाख आनी ते दिवपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो. आमच्या बरोबर आमचे गोंय राज्याचे सभापती बाब राजेश पाटणेकर, दिवचलचे मामलेदार बाब प्रवीणजय पंडीत हे सगळे जण हांगासर उपस्थित आशिल्ले. जवळपास एक 8 जाणांक आमी 1 लाखापेक्षा चड अमावंट आसलेले चेक त्याचे लेटर्स त्याच्या हातांत दिले. जवळपास उरलेल्या सगळ्या लोकांच्या अकाउंटाचेर पयशे डायरेक्ट ट्रान्सफर केल्या. आमी म्हणजे बँक ट्रान्सफर हे अति उत्तम प्रकार म्हणजे गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे लोकांक चेक दिवच्या पेक्षा डायरेक्टली बँक ट्रान्सफर करता. आपल्या पॅन्डेमिकच्या काळात गोंयभर आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की सगळ्या लोकांच्या अकाउंटाचेर हे पयशे ट्रान्सफर जावचे. आतापर्यंत 250 पेक्षा चड लोकांच्या अकाउंटाचेर हे पयशे ट्रान्सफर जाले आणि थोड्या जाणांक मेजर कॉम्पेन्सेशन, थोड्या जाणांक मायनर कॉम्पेन्सेशन दिल्या गेल्या. आमच्या मये मतदारसंघात आमची गोमंत गोसेवा गोशाळा हाकाय बी नुकसान जाल्लें आणि तांची जवळपास 16 गायी एक्सपायर जाल्ल्यो, तांची शेड पिड्ड्यार जाली. अशा सामाजीक संस्थेक कार्य करपी तांकां सुद्दां डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत आर्थीक मदत दिवपाचें कार्य आमच्या सरकारान केलां. तांकां 1 लाखाचो चेक धनादेश जो आसा ताजें लेटर आतां तांचे कडेन सुपूर्द केलें. आमचे बाब डेप्युटी कलेक्टर दीपक वांयगणकर, प्रवीणजय आनी तांची पुराय टीम तांच्यांनी खूब बरें काम बिचोले तालुक्यांत केलां की विदीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD, फायर विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे 2 दिसाच्या भितर पॉवर आसतलें, वॉटर आसतलें सगळें रिज्यूम करपाचें काम ह्या पुराय टिमीन केलां. तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. म्हाका खबर आसा नुकसान जालां तितकें सगळें आमी कॉम्पेन्सेट करूंक शकना, पण तरी सुद्दां सरकारा कडल्यान कितें तरी आर्थीक मदत दिवची. म्हणजे कवकते वादळ आयलें आनी तेच्या विदीन 10 days आमी सगळ्या जाणां पर्यंत तांची मदत पावोवपा खातीर म्हणजे तत्परतेन कार्य करता. उरलेल्या तालुक्यांनी थोडे कडेन अजून मेळोंक ना आसतलें, पण तरी सुद्दां एग्रीकल्चर कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो सुद्दां सरकाराचो विचार आसा. सरकारान एग्रीकल्चर कॉम्पेन्सेशनूय बी शॉर्टलिस्ट केला. जिवीत हानी जांकां जाली तांकां 4-4 लाख रुपयाचे चेक दिले. ज्यांची घरां पडली गेली तांकांय आमी आयज मदत केली. उरलेल्यांकूय बी म्हणजे थोड्यांचें कॉम्पेन्सेशन लागपा खातीर बी एक 2-3 जाण स्पिकराचेर उरल्या तांकां एक्चुली मातशें थोडें चड कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय आसलें. ऑलरेडी हांवें डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदारांक इन्स्ट्रक्शन दिलां तांचे रिवायज करूनय बी तांचे चेक तांच्या पर्यंत पावोवचे. सामाजीक संस्थांनी इनिशिएटीव घेवन अशा लोकांक मदत केली त्या बद्दल हांव तांचेय खूब खूब आभार मानतां. ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात आमी खंयचोच कार्यक्रम न करता फक्त त्या 8 लोकांक हांगासर आपूण तांचे चेक दिवपाचे. ज्या निमित्तान जर कोणाचो अजुनूय कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें उरलां आसत जाल्यार तांच्यांनी मामलेदार ऑफिसा कडेन डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा कडेन तांच्यांनी संपर्क करचो आणि त्या निमित्तान आमी तांकां कॉम्पेन्सेट दिवपाक शकतले. देव बरें.